गोंयभरांतल्यो जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुका आज सुरू आसा आणि निवडणुकीच्या निमित्तात पुराय 50 जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुके सकाळपासून खूप मोठ्या उत्साहात सुरुवात केला। हांव समेस्त गोंयच्या सगळ्या मतदारांक जिल्हा पंचायत मतदारांक आव्हान करता की सगळ्या जाणांनी मोठ्या प्रमाणात भायर सरून 100% मतदान करचें। जिल्हा पंचायत ह्यो निवडणुका ग्रामीण भागाच्या विकासा खातीर खूप म्हत्वाच्यो निवडणुका आसा आणि त्या खातीर ह्या निवडणुका कडेन पळयता आसतना तितकेच इम्पॉर्टन्स दिवन सगळ्या मतदारांनी ह्या निवडणुका कडेन पळोवचें। आपलो जिल्हा पंचायत सदस्य तो निवडून काडटा आसतना ग्रामीण भागाचो कसो विकास करतलो हाच्या खातीर मतदान करचें। आनी आमी जशें म्हटलां, म्हाका खात्री आसा की भारतीय जनता पार्टीत आमचे उमेदवार सगळे जाण हे मोठ्या प्रमाणात सगळे मतदार वोटिंग करतले हाची म्हाका खात्री आसा। मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार आणि आमचे सपोर्टेड कॅन्डिडेट ह्या जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकाक निवडूनय येतले आणि ज्या पद्दतीत आमी ह्या फावटी नवीन अजेंडा जिल्हा पंचायतीन एड केला, इट इज इन कम्युनिटी फार्मिंग, कम्युनिटी डेअरी फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, पीसी कल्चर, फ्लोरिकल्चर हे सगळे फॅक्टर्स आणि महिला सशक्तीकरण हे 2 कंपोनंट जे एड केल्या त्याचो खूप मोठो फायदो भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या सदस्यांक जातलो आणि खूप मोठ्या आमी 40 मतदारसंघात डायरेक्ट लढयता, 3 युतीच्या माध्यमांतल्यान MGP कडेन आसा आणि 7 जाग्यार आमी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटांक सपोर्ट केल्या। म्हाका खात्री आसा की आमी लढयता ते सीट हे चडांत चड सीट हे निवडून येतले आणि दोनूय जिल्हा पंचायतीचेर भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो फडकतलो हे हांव निश्चित रित्या सांगू शकता। परत एकदा हांव गोंयच्या सगळ्या मतदारांक आव्हान करता की मोठ्या प्रमाणात जिल्हा पंचायतीच्या मतदानात सहभागी जावन तांच्यांनी वोटिंग करचें।